लोकांक हे अर्बन नक्षली पळय म्हणटात ते तयार करता आनी एकले ब्रॅकेटान बरयतले की काँग्रेस सोडून म्हणून मुद्दाम आजचो पेपर काडून पळया खंयचो पेपर म्हणजे लक्षात येना लोकमत काय तरुण भारताक खबर ना हेजो विशय कितें जाणा खबर आसा तुमकां हे सगळे विश पेरपाचे अर्बन नक्षलवाद जो पळय आसा पळय न्ही झारखंडाक मागीर आमच्या सायडीच्यान ते तयार करपाक ह्या लोकांक आमगेले थोडे भुरग्यांक यंगस्टरांक ट्रेनिंगेक धाडलेले आसा आनी म्हाका दिसता हेची म्हायती जी पळय आसा न्ही हेची कन्फर्म म्हायती मुख्यमंत्र्या कडेन आसतली आनी त्या शिवाय तो उलोवचो ना आनी कितें चुकून असो म्हणलेलो असो शब्द न्हू तो एक लक्षांत धरा हे सामकें म्हणटा तें खूब गैर आसा आमी थोडीशी गजाल आतां आज आमी ह्या अयोध्येक 22 तारखेचो जो पळय कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमाच्या निमतान आमी जे पळय विचार करता न्ही जशें आमचेकार सरान सांगलें की कितें म्हणून की सगळ्या लोकांक वचप शक्य आसा काय कितें सगळ्या लोकांक वचप शक्य ना इवन म्हाका दिसता थंय अशें आसतलें की मनीस गेलो जाल्यार ताका 2 दीस रावंक मेळचें ना आतां आज वचपाचो आनी 1 दिसान येवपाचो सरकाराची आमची योजना आसा कसली की देवदर्शन यात्रा करपाची मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा खूब जाण वचून येयले आसतले येयल्ले फावटी
कदाचित फारच्या काळ समज आम्ही सगळ्यांनी समज सांगलाय की ही देवदर्शन यात्रा तू अयोध्या हे स्थळ इन्क्लूड करपाचें ते इन्क्लूड केलें जाल्यार आमकां वचून येवपाक खुबशें सोंपें जातलें. आनी आतां जरी तर वचपाक मेळना म्हाका दिसता एक 50-50 लोकांक तरी मतदारसंघांतल्या वचपाक मेळटलें अशी आमकां आशा आसा. केन्ना 22 तारखेक आमी सगळ्यांनी एक विशय लक्षांत धरपाक जाय की हो जो पळय प्रदीर्घ प्रवास आसा 40 वर्सां ही फाटली म्हणजे ही 24 आनी ती 16 म्हणजे म्हाका दिसता 84 म्हणटली ही 40 वर्सां जाली. आनी पयलींची जर 500 वर्सां ही लढाई जर चालू आसा आनी ते जर सगळे आसूं इतले सगळे कायदेशीर सोबस्कार पूर्ण करून आनी ही संधी जी पळय आसा पयली ती जर आमकां मोदीजीन हें सगळें करपाक जर दिली जाय जाल्यार आमची तेंचे प्रती असलेली जी भावना आसा आनी आपुलक्याची ती आमी जागृत दवरपाची अत्यंत गरज आसा. जशें पळय आमचेकार सरान सांगलें आमकां की आज जर समज तर एक सामको कसो आसा की पॉवरफूल भारत ही फाटल्या 10 वर्सांक जाल्ली ही उत्पत्ती म्हणजे ज्या पद्दतीन पळय फुडार जाल्लो आसा हो फुडें येयल्ले आसा पळय न्ही स्टेप बाय स्टेप तें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की जगाक भारत हो विश्वगुरू जावपाक आनी महान शक्ती जावन एक मोठी इकनॉमीक शक्ती जावपाची म्हाका दिसता कांयच कमी जावचें ना. फक्त इतलेंच आसपाक जाय की आमचे प्रत्येकाचे जे पळय आसा तशें म्हाका एक बरी गजाल दिसली की फाटीं सांगता चड एकदम म्हणजे कंटिन्युअसली अशें मन की बात आयकना पूण मन की बाताचेर म्हाका खुबशे चर्चा जाता. मन की बात पळय म्हणटा न्ही ती खंयचे तरी पक्षाक मत मार आपल्याक मत मार BJPक मत मार अशी केन्ना मोदीजीने आसना. मन की बाता भितर मुद्दाम करून आयकया तुमी जेन्ना पळय लास्ट संडे गोंय आसतना तेन्ना कॉमन मनशा भितर आनी शेवटच्या मनशा भितर सुद्दां ज्यो घटना घडटा आनी तेजे पर्यंत कशे पद्दतीन आमी पावतले हेजीच म्हणटा ती कशी चर्चा चड जाल्ली आसता. तर म्हाका दिसता की सारकी म्हणजे विदीन नो टायम म्हणटा तुमी काल हे ठरयलो हो विशय आमी करया म्हणून आज आनी आज तुमी सगळे जेचे प्रकार पावलो म्हाकाय तुमकां सांगूंक मेळना कित्याक सांगता. काल कितें जालें जनरल सेक्रेटरी आमचो गौतमजी येयल्लो आनी पार्टीची एक 6-7 वरांची मिटींग आसली. त्या मिटिंगेक कंटिन्युअसली मेळ्ळे आमी 9-10 सुमार येयल्या म्हाका एकट्याक फोन सुद्दां करूंक मेळना. कोणाचे 25-30 फोन येयले ते आन्सर सुद्दां करूंक मेळना. पूण आमच्या ऑफिसांतल्यान ह्या भुरग्यांनी तुमकां मेसेज पावयली सराच्या ऑफिसांतल्यान शिरीश भाईक आमी ते सांगून सगळ्यांनी मेसेज घालून ज्या पद्दतीन तुमी पळय सगळे एकठांय जाल्यार त्या पद्दतीन तुमच्या हृदयाक आसलेली रामा बद्दलची जो पळय आदर आनी देवा बद्दलची जी पळय संकल्पना आसा ती आमकां सगळ्यांक समजता. हांव फक्त इतलेंच म्हणटलो की सगळ्याक रामाचो आशिर्वाद मेळटलो. पयलीं आमी रामायण महाभारत पळयतना कितें करताले टीव्ही कमी आसतना कोणाकय टीव्ही आसा थंय वचप आनी गर्दी करप. आज ते म्हाका अशें पयले पर्यंत तशें दिसलें की अशीच गर्दी आसताली कोणाकय दारार बिरार सुद्दां फाटल्यान लावन पळोवपाक मेळटलें काय म्हणून. त्या पद्दतीन जशें सरान पळय सांगलां आमचेकार सरान की प्रत्येकान 22 तारखेक जो कार्यक्रम करपाक जाय तो कार्यक्रम आमी सगळ्यांनी करया आनी बरे भशेन हे सगळे जो पळय कार्यक्रम आसा आमचो आजचो 15 दिसांचो कार्यक्रम आनी 22 तारखेचो कार्यक्रम हो बरे भशेन सगळ्यांनी सक्सेसफूल करया.